नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक एक स्पेशल प्रोग्रामान आणि गोंयान आमच्या जायत्यो घडामोडी जाता आणि सगळ्यात बेस्ट घडामोडी जाता त्यो म्हळ्यार फिल्म रिलेटेड. आमच्या ह्या गोंयान माणकुल्या गोंयान एक सुंदरकायेन नटिल्ल्या ह्या गोंयान कितलीशीच फिल्मां बॉलिवूड धरा किंवा साऊथ इंडियन फिल्म्स धरा कोंकणी मुवीज अशा बऱ्या रितीन शूट जाता आणि आमच्या खातीर ती थिएटरांनी आमकां पळोवपाक मेळटा. आमची गोंयची फिल्म इंडस्ट्री आतां सद्याक एका वेगळ्या पावड्याचेर पाविल्ली आसा आणि ऑलरेडी नॅशनल लेवलाक आमी कम्पीट करता. जायती नॅशनल एवॉर्ड्स आमच्या गोंयान येता अँड हिस्ट्री तर आमकां खबरूच आसा. हिस्ट्रीच्यान सुरू जाल्ली ह्यो फिल्मां जे रिमेक जाले बॉलिवूडान आनी आतां जी नव्या तरेची फिल्मां येता ती सुद्दां तोखणाय करपा सारकीच आसा. अशेंच एका फिल्मा बद्दल आमी उलयतले आयज आणि हे फिल्म दर्शकां खातीर 24 तारखेच्यान 24 मे ह्या दिसा रिलीज जाता. रवींद्र भवन मडगांव हांगासर प्रिमियर शो आसतलो. सगळ्यांनी मुजरत येयात, पळयात आणि एक खास गोष्ट आसा ती म्हळ्यार हांव ह्या मुवीन आसा अँड बाकीचे एक्टर्स आसा त्यांच्या बरोबर आयज आमी गजाली करतले. सिंगर्स आसा आमच्या बरोबर. वन ऑफ द बेस्ट फिल्म म्हणपाक शकता इन कोंकणी फिल्म इंडस्ट्री, कारण एक गेम चेंजर आसतले आणि एक खोशेची गजाल अशी आसा की हे आमच्या काळजान सारखे हात घालपी अशें फिल्म आसा, कारण फुटबॉल हो आमकां सगळ्यांक आवडटा आणि फुटबॉलाचेर बेज हे फिल्म आसा. येस, सो सुरवात करूया आयच्या ह्या गजाली कार्यावळीक आणि आमच्या बरोबर सगळ्यात पहिली एक्टर्सांची आमी वळख करून दिवया. आमच्या बरोबर आसा फेरमीन बाब. फेरमीन, नमस्कार. आमच्या ह्या कार्यावळीन तुम्ही आयले. तशेंच आमच्या गोंयचो जाका एक चॉकलेट बॉय हिरो म्हणटा आणि सगळ्या फिल्मांनी सद्या तो आमकां दिश्टी पडटा. वन ऑफ द बेस्ट एक्टर. येस, वी हॅव सलील नायक विथ अस. सलील, नमस्कार. तशेंच गोंयान जर फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी जर फिल्म इंडस्ट्री बॉलिवूड आणि तातूंत समजा अमिताभ बच्चन आसा जाल्यार आमचे कडेन राजेश पेडणेकर सर आसा. येस, राजेश पेडणेकर, नमस्कार. तशेंच वन ऑफ द बेस्ट सिंगर जाचो आमच्या गोंयच्या मातये कडेन आवाज सारको लागींचो आसा. गोंयच्या मातये कडेन ते सारके लागीं रावन सिंगींग करता. जायते फेस्टिवलांक आमी तांकां पळयतात. वन ऑफ द बेस्ट सिंगर, जे युवा जे सिंगर आसा तांचे खातीर एक आयडल अशे आमचे गोंयचे ओलाव बाब आमच्या बरोबर आसा. नमस्कार. विल स्टार्ट विथ राजेश सर, तुमचे कडल्यान. हे फिल्म म्हाका खबर आसा कारण आमी सगळे जाण एज अ पार्ट फिल्म आसा, बट आमच्या दर्शकां खातीर जर कळपाक कितें आसा हे फिल्म नक्की? हे फिल्म आसा एक स्पोर्ट्साचेर. म्हणजे इट इज द फर्स्ट, म्हणजे गोंयान अशें पयलें स्पोर्ट्स फिल्म, कोंकणी स्पोर्ट्स फिल्म आसा अँड इट इज इन्स्पायर्ड. म्हणजे इट्स इन्स्पायर्ड फ्रॉम 1983 संतोष ट्रॉफी जे गोंया and Bengal were joint winners first time. Tajer inspired. Of course, there are other things also, but that is the basic. And it has got lot of sports matches. There are a lot of emotions, humor. So it is basically a complete family film. सो फॅमिली फिल्म म्हणटा आसतना एक गोष्ट तुम्ही म्हळें की इन्स्पायर्ड बाय द ट्रू इव्हेंट्स 1983 जे आसा. एक गोष्ट खरेंच म्हाका दिसता की त्या वेळेले जे तेन्ना म्हाका दिसता टेलिव्हिजन इतली फेमस आशिल्ली ना, बट रेडिओज खूब इम्पॉर्टंट आशिल्ले त्या टायमार. त्या टायमार रेडिओचेर आयकपी अजुनूय ते प्लेयर्सूय आसा, ते लोकूय आसा. तांच्या खातीर कशें आसतलें हें फिल्म? नो, आनी हातून कितें केलां, एक मॅच चालू आसता तेन्ना कॉमेंट्री आहा. कॉमेंट्री आय फील इज वंडरफूल. म्हणजे जे आमकां रेडिओन आयकूंक येताले पळय, द सेम वॉयस, इट्स अ व्हेरी एक्सपिरियन्स वॉयस कसो तातूंत आसा अँड इट्स अ नायस कॉमेंट्री. सो एक जेन्ना मॅचीस चालू आसतना तेन्ना जी कॉमेंट्री आयकतले न्ही, यू वील बिकम नॉस्टॅल्जीक. सेम थिंग वॉट इज हॅपनिंग इन ऑल. हांव सर्टन क्लिप्स पळयतालो. So I was little also nostalgic about it because I know 1983 Santosh Trophy that we were in school, but still it was a really big thing for Goa. So we want with this film, filmatlan, that same moments we want to bring it back. And I think everybody from technical team, actors, now the best is also of the music. Ronnie Mansaratan music dila. Olav is singing very beautifully and there are other singers also, and plus the camera is handled by Hari Nair, which is fantastic camera, because what you see picture janna asta, so people like to see that, it becomes nice to for eyes. And plus the sound designing je kela Bishwajit Chatterjee. Bishwajit Chatterjee is the same sound designer. We had taken him for Kesara Sara, but he is the same sound designer for Bajirao Mastani,
Piku, Three Idiot, Munna Bhai, and sports film Sachin. So he is the one. So he is on the board for that. So this film is larger than the life film which is going to happen. एक्झॅक्टली. सो येदी व्हडली नांवां ह्या फिल्माक लाभिल्ली आसा. जशें सरान म्हळें की एक नॉस्टाल्जीक जी फिलींग आसा न्ही ती परत एकदा आमच्या दोळ्या फुड्यान किंवा आमकां एक फील एक घडोवन हाडटली. जे पयलीं ही कॉमेंट्री बीन आयकल्या अशे सुद्दां कांय मनीस आसतले आमच्या ह्या गोंयान. तांच्या खातीर एक परत रिक्रिएट जातले सगळे सीन फॉर डेफिनेटली हे फिल्म पळयतना की तुमकां त्यो यादी किंवा त्या टायमार जोडिल्ल्यो आनीक जायत्यो यादी आसतल्यो. And plus for the new generation who have not seen that Exactly. era of Goan football. Hi. The Goan football was at the peak that time. Maka अशें दिसना की Goan football is at that peak now. Okay. So I think it can be an inspiration. This film can be inspiration for those new generation to watch what happened, certain things, you know, कितें घडलेलें तें. And the great players like Brahmanand, Nicholas, and several, you know, the stalwarts तेन्ना आशिल्ले. So what was the game? You know, तेन्ना त्या आतां तांकां exist मेळटली. And of course, for the premiere show, most of them are coming for the premiere show, and they are going to felicitate it. So एक तांकां मेळपाचो एक अनुभव एक वेगळो आसता. So those guys are going to be there at the premiere, walking red carpet with us. आय रिमेंबर द सीन जेन्ना आमी शूट करताले. आय थिंक सो लास्ट डे आशिल्लो आनी जेन्ना हे प्लेयर स्टेडियमाचेर देंवताले दॅट वॉज द फिलींग. कारण आमी तांकां केन्ना पळोवंक नाशिल्ले पूण आमकां तांकां पळोवन तांचेर फिल्म करता किंवा तांच्या लायफाचे ट्रू इव्हेंट्साचेर आदारून फिल्म करता तेन्ना सुद्दां पळोवन आमकां तांकां खूब बरें दिसता. They are Goan heroes. So this film is for those Goan heroes, dedicated to those Goan heroes who has created that magic of Goan football. All the football lovers will watch this film for definitely. Sir, तुमचो रोल कितें आसा ह्या फिल्मान? I am playing a coach. Okay. Coach म्हणजे basically तेन्नाय तो coach आशिल्लो and I had seen him. So जेन्ना म्हाका सांगलें जेन्ना की you are supposed to play coach. So sports film, being a sportsman myself, so I was very happy to create that. So then I had little more studies केली की बाबा तो coach कसो आशिल्लो. Or of course you tend to take a cinematic liberty की बाबा माझो गेटअप आतां viral जालाच with a mustache this way because he was an ex-police officer and all from Karnataka. So त्या खातीर थोडी गजाली त्यो जाल्यो. And then looking at the story, of course it is little complex role because इतले जाण प्लेयर आहा. I have to deal with all of them at a different level. की प्रत्येकाची टेम्परमेंट कशी आहा त्या प्रमाणे तो तांकां हँडल करता. सो अकॉर्डिंग टू माय एक्सप्रेशन्स आर माय फिलिंग्स एंड एवरीथिंग द गेम प्लॅन Fermin is playing the coach, manager. So I have to be interacting with him and taking him in confidence. So the whole thing is also a game, you know, which he's playing with his team in order to get that on a bigger platform and for a bigger success. Coming down to Salil, तुझ्याकडे आता किती रोल आसा ह्या फिल्मान? सी हांव स्टार्ट करता जेन्ना म्हाका ही आयडियाज कळ्ळी की म्हाका जेन्ना आपयल्लो टू डिस्कस अबाउट द फिल्म आनी जेन्ना म्हाका कळ्ळें की वी आर डुईंग अ फिल्म ऑन स्पोर्ट्स दॅट टू ऑन फुटबॉल, ती खुशीचें तें एक्सायटमेंट जें आशिल्लें पळय तें हांव सांगूंक शकना. कारण अशें फर्स्ट टायम जाता अशें म्हाका म्हणजे तेन्ना सांगिल्लें की देर इज नो स्पोर्ट्स फिल्म एवर डन इन गोवा. कोंकणी. सो हें पयलें स्पोर्ट्स फिल्म जातलो आनी दॅट टू ऑन फुटबॉल आनी तातूंत आय एम अ पार्ट ऑफ दॅट फिल्म. ही एक खुशी भोगताली. आनी जेन्ना म्हाका कळ्ळें की हें एक पिरियड फिल्म आसतलें बेस्ड ऑन ट्रू इव्हेंट्स ऑफ 1983 टीम आनी यू हॅव टू प्ले द रोल ऑफ निकोलस. निकोलस वॉज तेन्ना वॉज अ बीग स्टार इन गोवन फुटबॉल. सो हय पयलीं म्हणजे दिसलें की अरे जातलें काय ना बिकॉज हांवें काय तांकां पळोवंक नाशिल्लें पयलीं. सो आय हॅड टू गो एंड मीट हिम पर्सनली. एंड अशें न्ही की हांवें स्टडी केलो तांकां ताजे हावभाव तशें काय ना. ऑफकोर्स जे सरान सांगलें सिनेमॅटीक लिबर्टी ती हांवें थोडी घेतली. बट ऑफकोर्स ज्या हिसपान इन्स्पायर्ड बाय हीज हें कारण म्हाका अशें कळिल्लें की ही वॉज द वन हू
ही यूज टू जेल वेल विथ ऑल द प्लेयर्स कळ्ळें तुका सो म्हणजे ही वॉज रिस्पेक्टेड बाय एवरीबडी सो दॅट रिस्पेक्ट दॅट स्टेचर आय हॅड टू पोर्ट्रे पण मजा आयली करपाक सो पयले फावट म्हळ्यार की मेळो दीस स्टोरी इज बेस्ड ऑन ट्रू इव्हेंट सो तुका ताजोच रोल प्ले करपाचो अशें नाशिल्लें एक सिनेमॅटीक लिबर्टी घेवची गरज आशिल्ली त्या टायमार सो फर्स्ट मीट जेन्ना जाल्ली तेन्ना कितें आशिल्लें कितें क्वेश्चन जाले कितें आन्सर्स आयले अशें कितें जालें ऑर निकलस सरा कडेन ऑफकोर्स आय हॅड टू आस्क हिम म्हणजे पयलीं म्हणजे ताचे ही ओनली स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हीज एक्सपिरियन्सीस कशें आमी खेळटाले तें आनी कशें आतांची फुटबॉल आसा सो तातूंतच म्हाका दिसता खूब टायम आमी घालयलो आनी आय गॉट टू इंटरेक्ट विथ हिम गॉट टू नो हीज नेचर व्हेरी स्वीट नायस वेल स्पोकन गाय सो तुझी तयारी बद्दल येता त्या पयलीं फेरमॅन बाब जशें सरान म्हटलें की यू आर प्लेइंग अ मॅनेजर्स रोल मॅनेजराचो रोल खूब इम्पॉर्टंट आसता सगळ्या गोष्टींनी म्हळ्यार तुमचे शेड्युलिंग धर स्पॉन्सरशीप बाकीच्यो सगळ्यो गोष्टी म्हाका दिसता मॅनेजर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन दॅट कितें आशिल्लें कितें ती प्लेयरा भितर हँडल पयलें सांगपाचें म्हणल्यार जेन्ना म्हटलें न्हू फुटबॉलाची हें पिक्चर काडटा म्हणून कित्याक हे प्लेयरांक हांवें पळयल्या आमी जेन्ना ल्हान कॉमेंट्री आयकोपाक धांवताले जेवण नाका आयकोपाक आनी कितें जाता इस्कॉलाचे येयले न्हू आयज कोण खेळटा रे ओंक्या सावंका देपो वास्को ते खेळटा न्हू जेयले पळयतले माय केन्ना न्हिदले काय म्हणून न्हिदले न्हू चाप बूक उडयले थिंगा दारा कडेन रावपाचें आमी भुरगे तेन्ना कोणी ओकेचेर यो रे भितर व्हरप आनी तेन्ना फुटबॉल म्हणल्यार गोंयकाराक कितें जालेलें जेवण खाण न्हिदप फुटबॉलूच बरोबर आनी तेन्ना म्हटलें हें पिक्चर येतलें म्हाजें म्हणलें भुरग्या पोडाचेर बरें हें आमी सारके ल्हान भुरगे पिक्चर पळोवंक वयतले म्हटलें अरे म्हणलें पिक्चर काडूंकूच जाय कित्याक कशें स्ट्रगल केलें तेन्ना कांयच नासली एक्टिविटी पूण तेन्ना सकाळीं उठून फुटबॉल दनपारां उठून सगळें फुटबॉल खेळोन 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 एक टायम पास जातालो आनी ती उमेद येताली आनी आमी कितें कोण गेमी गेले न्हू गोल मारलो मागीर काबार जालें तेंकां प्लेयरांक हात दिवप म्हणजे खुशी कशी एक बर्फ आनी तेन्ना हांव सगळ्यांक म्हणजे हांव जाणा आसलेलो ते हांव तेन्ना भुरगो सगळें हांवें पळयलां सगळ्या प्लेयरांक तेजी गेम पळोवप मागीर येवप ते तकलेले वचत आसले मागीर ते सो हेजो फायदो तुज्या रोलाक नक्की जालो म्हणजे तूं आतां मॅनेजर जालो म्हणजे कितें जाता जेन्ना टीम आसता न्हू तेन्ना केन्ना तेची युनिटी आसना खंय तरी तेंची आपणाक जालो तो फुडें आपणाक घालचो ते तेंकां हांव मॅनेज करपाक सांबाळपाक कोच सांगता पूण कोच तेंकां अंडरस्टँड करना तेंकां डायरेक्ट हें दिता बाबा अशें खेळ तशें खेळ पूण हांव कितें करतालो बाबा अशें करनाका अशें खेळ आमी गोंयची टीम आमकां खेळोंक जाय अशें मॅनेज करून तेंकां बरें युनिटी कम्फर्ट लेवल तेका धरतालो सारको तें सो एक इम्पॉर्टंट पार्ट आमच्या गोंयच्या लोकांक फुटबॉल कितलो आवडटा तो खबर आसा आनी हे फिल्म एक ट्रिब्यूट आसा जे आमचे फुटबॉल प्लेयर्स आसा आमचे गोंयचे जे ते क्लब्स आसा तांच्या सगळ्यां खातीर आनी म्हाका दिसता हे गोंयची ओळख जर आमचे गोंयची सुंदरकायेन जाता त्याच लेवलाचेर आमचे फुटबॉलाचे जे प्लेयर्स आसा किंवा क्लब्स आसा तांच्या खातीरूय आमची ही ओळख जाता सो तांच्या खातीर सुद्दां हांव खरेंच एक सल्यूट करपाक सोदता कारण हे जे क्लब्स आसा तांच्यानी आमची गोंयची ओळख तशीच दवरलेली आसा आनी एक पार्ट आसा गोंयच्यो तो म्हळ्यार म्युजीक आमच्या गोंयच्या सगळ्या गोंयकारांक म्युजीक आवडटा आमच्या प्रत्येक घरान एक म्युजिशियन तरी सारको आसता जो आपल्या खुर्चेचेर हात बडोवन तबला वाजयता अशें कोण तरी आसता आमच्या घरान बट ह्या फिल्मान ज्यांची म्युजीक आसा रॉनी मोन्सेरात ते सुद्दां इतलेच बरी म्युजीक तांच्यांनी दिल्ली आसा तुमकां फर्स्ट सॉंग जे आमचे फेसबूक पेजीचेर लॉन्च जाल्ले आसा तुमी आयकपाक शकता एंड आनी एक सॉंग आसा जे आमचे गोंयचे फुटबॉलाचो नॅशनल एंथम तरी हांव म्हणपाक शकता कारण इतले सुंदर गाणें आसा आनी तितलेच सुंदर गाणें गायल्लें आसा ओलव हांणी सो ओलव बाब जेन्ना असोसिएशन जालें कशें दिसलें तुका सगळ्यान पयलीं फर्स्ट टायम म्हाका दिसता 3-4 म्हयने पयलीं हांव ताका मेळ्ळो रॉनी मोन्सेरात ओके आनी स्टुडियोन तेणें फक्त म्हजो वॉयस घेतलो मागीर फायनल प्रोडक्ट हांवें फक्त आतां म्युजीक रिलीजा दीस पळयला ओके आनी म्हाका आयकून इतलें बरें दिसलें म्हाका दिसता एक गोंयकार जेन्ना तें सॉंग आयकता ताका तें आयकत रावनशें दिसतलें परत परत बरोबर येस अशेंच कित्याक म्हाकाय जायत फीडबॅक मेळ्ळा तांणी म्हाका तशेंच सांगलां आनी राजय पवार हाणें लिरिक्स बरयल्या सुंदर बरी बरयल्या आनी दुसरे सिंगर आसा म्हळ्यार ऑर्विल आनी आकासियो तांणी 2 सॉंग्स म्हटलेले आसा ओके बट फुटबॉल हे सॉंग तुमी म्हटलेले आसा सो ह्या सॉंगाक परत एक फावट एक गोंयचो टचूय दिवपाक जाय सिंगिंगान जो तुजे कडेन नेमको आसा तूं खंयचें सॉंग म्हटलें काय ताका गोंयकारपणाची एक बरी फिलींग येता एंड देन फुटबॉलाचो टच दिवपाक जाय एंड एक परत लोकां मदीं उर्बा हाडपाक जाय ह्यो 3 गोश्टी मेन आशिल्ल्यो म्हाका दिसता ह्या गाण्याचे कितें आशिल्लें तकलेन हे सॉंग म्हणटा आसतना ताणें म्हाका तांचे मुवी विज्युअल्स दाखयले पयले ओके रेकॉर्डिंग करची न्हू पयलीं हांवें विज्युअल्स पळोवनूच मागीर वॉयस घेतला ओके सो आय कूड गिव माय बेस्ट आफ्टर सीइंग द विज्युअल्स ऑन द स्क्रीन
आमकां दिसता ह्या गाण्याची एक 2 लायनी सद्याक आमकां हांगासर जावपाक जाय. दोनूच म्हणया कितें फूल सॉंग जर दाखयत जाल्यार दोनूच येवपाचो ना. ना, ना. I think the coach also should join. We'll Yeah, sing the chorus. We all are the part of Glory. कित्याक गोंयकारांचे फुटबॉल आनी म्युझिक म्हणल्यार पयलींच सावन रोखतान शिजता. Exactly, आनी ह्या दोनूय गोंयकारांक ह्या फिल्मांक बरे एकठांय मेळटा, yes, एकठांय परत. मेळटा. सर आर यू रेडी? Yes. फुटबॉल फुटबॉल सोपन मोजे फुटबॉल फुटबॉल सोपन मोजे फुटबॉल फुटबॉल सोपन आमचे म्हणल्यार गोंयकारांचे फुटबॉल फुटबॉल गो फॉर द गोल इतलेंच पुरो. फुटबॉल गो फॉर द गोल. येस. आणि आम्ही सगळे जाण एका उमेदीन हे फिल्म तुमच्या मुखार हाडटा की पुराय गोंयकार पोट तिडकीन भायर येवन फुटबॉलाक सपोर्ट करतले, म्युझिकेक सपोर्ट करतले आणि ह्या फिल्म इंडस्ट्रीचे आमचे जे एक्टर्स आसा तांकां सपोर्ट करतले. ह्या 24 तारखेक प्रिमियर शो आसा रवींद्र भवन मारगांव हांगासर. टिकेट्स अवेलेबल आसा त्याच स्पॉटाचेर, सो तुमी वचून पळोवपाक शकता. ओके, कमिंग बॅक टू सलील अँड राजेश सर. सो आतां जे आमी ओपनिंग रिमार्क घेतले, सो आतां मातशे परत एक फावट त्या इरान या जेन्ना आमी प्रॅक्टीस करताले सो खरें सांगता ही प्रॅक्टीस इतली सोंपी नाशिल्ली. हे म्हणपाक शकता की तुमी आपल्या घरा कडेन तुमच्या व्हडल्यांच्या फुड्यान हे ट्राय करा, जी एक्सरसायज बीन करपाची आहा ती इतली कठीण आशिल्ली. ट्राय घरा कडेन एकटो ट्राय करूं नाका, व्हडल्यांच्या फुड्यान ट्राय करात कोण आसा जाल्यार. बट कशी आशिल्ली ट्रेनिंग सलील? पयलीं सांगपाचें म्हणल्यार हांव फुटबॉल खेळना. ओके. आय एम अ क्रिकेट लवर. म्हाका दिसता सगळीं क्रिकेट क्रिकेट रणजी प्लेयर. रणजी सो फुटबॉल खेळप आणि ते खेळप म्हणल्यार तशेंच खेळप न्ही, ते दिसपाक जाय की फुटबॉल खेळ्ळा म्हणून. सो ताज्या खातीर वी हॅड ट्रेनींग, आनी ट्रेनींग दिवपाक कोण आशिल्लो? सो ब्रह्मानंद सर. आनी वी वे प्रिविलेज्ड आनी इट इज माय म्हणजे गूड लक की ब्रह्मानंद सरा सारको येदो व्हडलो मनीस आमकां बेजीक ट्रेनींग दितालो. पयलीं म्हणजे सराचें पयलें काम आशिल्लें टू गेट अस फीट फॉर द रोल. येस. वी हॅड टू लूक लायक अ फुटबॉल प्लेयर. सो इनिशियल ट्रेनींग आमकां ब्रह्मानंद सरान दिली, ड्रिबलींग द बॉल हें तें. इट वॉज क्वायट नॉर्मल. मागीर सरान आनी एक कोच आमकां दिलो, मान्युएल पो म्हणून. आनी ही वॉज अ व्हेरी टफ गाय. ही इज अ टफ गाय, व्हेरी टफ गाय. आनी ताजी ट्रेनींग वॉज लायक अ मिलिटरी ट्रेनींग. खरें सांगपाचें म्हणल्यार दोज ड्रिल्स वीच यूज टू गिव अस, व्हेरी सिन्सियर very sincere guy. But very sincere guy. But the drills which he gave us, म्हणजे आमी थंय, म्हणजे हांव तर थंय लोळटालो मागीर जातूकच ते 1-2 वरां प्रॅक्टीस करताले आमी. आनी आय यूज टू ड्रेन आउट, म्हणजे श्वासूच नासतालो भितर. सो हय, खूब स्ट्रगल केला, सगळ्यांनी स्ट्रगल केला. एवरीबडी हॅज डन लॉट ऑफ हार्ड वर्क फ्रॉम द इनिशियल स्टेज इट सेल्फ. बिफोर द शूट स्टार्ट्स वी हॅड ऑलमोस्ट 1.5-2 months प्रॅक्टीस आणि रिगरियस ट्रेनिंग. म्हाका दिसता सांजचे 5:30 ते 7 पर्यंत डेली प्रॅक्टीस आसताली. बिचार वयल्यान धांवपाक मेळटालें. डेली प्रॅक्टीस केला आमी. बिचार धांवपाचें पडटालें. एंड देन जे एक्सरसायज तशें म्हळें, म्हाका दिसता अरावंड 9.5 kgs तरी. हय, नो इट हेल्प अस टू गेट इनटू शेप ऑल्सो फॉर द रोल. बरोबर. तुम्ही फिल्म पळयतना तुमकां कळटलें की मनीस कितलो फिट. तुम्ही पोस्टर्स जर पळयता जाल्यार ते फिटनेस जे आसा ते तुमकां कळटलें. आतां जर म्हाका पळयत, सलील इज परत एकदां सलील म्हाका दिसता ट्रेनिंगानूच आहात त्यात, सलील अजूनही फिट आसा. आमी मातशे परत मोठे जाले सर. पण खरें सांगचें म्हळ्यार एक ट्रेनिंगाचो पार्ट जालो, प्लस हे एक पिरियोडीक फिल्म आशिल्ल्या कारणान तो लूक हाडप गरजेचो आशिल्लो. बेसिकली फर्स्टली एक म्हणजे आय शूड अप्रिशिएट अँड थँक दुर्गा प्रसाद फॉर attempting this film, producing this film. Exactly. It's very important. My directors are Tinky George, and of course post-production is creative director is Jitendra Shikarkar, and there are a lot of people behind it who has worked, who won't be able to see on the screen, but they have done a great job. And about the training and all, of course सगळे training करतालेच कशें आणि कशें professionally you have to do. तो मॅन्युअल जेन्ना आयल्लो हांवें पळयल्लो मॅन्युअल मागीर ताका सांगपाक लागतालें, अरे बाबा दे आर एक्टर्स ते आनी समज इफ यू कंटिन्यू लायक दीस विथ देम ते सोम ते आतां नेक्स्ट सिलेक्शन आहा पळय गोंयचे फुटबॉल टुर्नामेंटा कडेन वतले म्हटल्यार. सो दॅट वॉज द आय रिमेंबर
तूं आशिल्लो अँड यू आर प्लेइंग गोलकीपर आनी तुजो एक व्हेरी फनी डायलॉग आहा तातूंत तो आय स्टील रिमेंबर युअर इंट्रोडक्शनाच्या वेळार इंट्रोडक्शन इट्स नायस आय कॅन शेअर दीस डायलॉग टू क्रिएट एन please do, please या प्लीज म्हणजे हांव ताका विचारता युअर नेम प्लीज म्हणटा तो नांव सांगता आपलें पण इतलें हें आसता म्हणजे they have been माझ्या in परवानगी club. शिवाय गोल गोलान सुद्धा वचूंक शकना. माझ्या परवानगी शिवाय गोलाक कितें गोलाक बोल गोलान वचपाक शकना म्हणून असं एक्झॅक्टली सो म्हाका दिसता की खुबशे अशे मनीस आसा ह्या फिल्माच्या फाटल्यान बिहायंड द कॅमेरा आमी जाका म्हणटात जे कॅमेराच्या फुड्यान येनात बट ते कितले इम्पॉर्टंट आसता ते आमकां खबर आसा कारण आमची ट्रेनिंग धरून ते आमकां ऑन स्क्रीन फुडें हाडपाक तांच्यांनी खूब मेहनत घेतलेली आसा फॉर एक्झाम्पल हरिनायड सर म्हाका दिसता ही इज द ओनली पर्सन जाणी ह्या फिल्मा खातीर फिल्म जेन्ना ऑन फ्लोर आशिल्ले तेन्ना खूब मेहनत घेताले खूब he is a great technician, great photographer and DOP guy. And filmaच्या पयलीं सुद्धा working on the scripts, working on the shots and all. So we are blessed to have him in Goa. He stays in Goa and कोंकणी फिल्मा खातीर ही इज अवेलेबल इनफॅक्ट तेजी स्टेचर इतली व्हडली आसा आनी ही कीप्स ऑन ट्रॅव्हलिंग फॉर हीज शूट इन US एंड बेंगॉल हांगा थंय कोंकणी आमचे सारके कोंकणी फिल्मां इट्स स्मॉल फॉर हिम बट ही डजन ओनली बिकॉज द लव फॉर गोवा लव फॉर कोंकणी ही येस एक्सेप्ट्स दीस गुड प्रोजेक्ट्स बरोबर म्हाका दिसता अशे फिल्म आमच्या गोंयकारां खातीर लाविल्ले आसा जे तुमी सगळ्यांनी भायर सरून पळोवपाक जाय ताचे स्क्रीन प्ले परत एक फावट आमचे गोंयचे अशे एक नामणेचे जे रायटर आसात आनी साईश फानंदेकर सर आसात तशेंच सुनील कुमार हांणी बरयलेले आसा बिकॉज स्क्रीन प्ले इज लायक अ हार्ट ऑफ द फिल्म म्हणजे ते स्क्रीन प्ले सारको जालो सो यू कॅन सी द सीन्स कशा प्रमाणे येता ते सो साईश हॅज डन अ वंडरफुल जॉब अगेन साऊंड डिझायनिंग विश्वदीप दीपक चॅटर्जी वन ऑफ द बेस्ट साऊंड डिझायनर इन बॉलिवूड जे ह्या फिल्माक लाभिल्ले आसा क्रिएटिव्ह डिरेक्टर जितेंद्र शिकेरकर सर जे अजूनही आयज आमी हांगासर इंटरव्यू घेतला ते आनी खंय तरी बसून ह्या फिल्माचेर आनी काम करपाची तयारी सध्या चालू आसा एक्झिक्युटिव्ह प्रोड्युसर अभिजित साळगांवकर एडिटर नीरज वरालिया जे केसरा सराचे सुद्धा एडिटर आसा ऑल्सो ऑफ श्वास फिल्म मराठी फिल्म जे ऑस्कराक गेले ते फिल्मान सुद्धा तांणी केल्ले आसा तशेंच बॅकग्राऊंड म्युझिक राजा नारायण देव हे सुद्धा एक बऱ्यापैकी नाव आम्ही बिकॉज ही इज फ्रॉम कोलकाता so he knows the essence of that football thing so he has done a wonderful job because of this सो म्हाका दिसता तुमी खंयसरूच निराश जावचे न्हय फिल्म पळयताना आनी नक्की भायर सरून 24 तारखेक जेन्ना रिलीज जातले ताच्या नंतर बाकीचे शोज सुद्धा जे अपडेट जातले तुमी एक काम करा आमचे जे फेसबूक पेज आसा ग्लोरी मुवीची ग्लोरी टायप करात तेजेर तुका सगळे अपडेट्स गावतले आमचे सगळ्यांचे पोस्टर्स आमचे लुक्स सध्या लॉन्च जाल्ले आसा माझो जाता सध्या चालू आसा ऑनलायन आसा रेट्रो लूक येस रेट्रो लूक आमचो सगळ्यांचो तुमकां पळोवपाक मेळटले आनी आमची मेहनत सगळ्यांच्या फुड्यान आमी घेवन येता 24 तारखेक एक आमकां आशिर्वाद तुमचो दिवचो अँड थँक्यू व्हेरी मच तुमी आयले आमच्या वांगडा गजाली केलो सर सगळ्यांनी बरे रिव्ह्यूज दिले आपले थँक्यू व्हेरी मच अँड वयता सर एक लास्ट कमेंट हय थँक्यू सो मच हांव दर्शकांक सांगता ऑडियन्स प्लीज मुजरत येवचें हें फिल्म पळोवपाक इट इज अ पॅशन नोबडी इज डुईंग हियर फॉर अर्निंग मनी आउट ऑफ इट कोणाचें तें प्रोफेशन न्ही हें बट काळजांतल्यान आमी हो सिनेमा केला चलचित्र केलां हें सो थिएटरान येवन तुमी पळोवचें आनी आमकां असो उत्साह दिवचो आनी हातूंतल्यान आमी आनी बरी बरी निर्मिती तुमच्या खातीर घेवन येतले पण फायनली तुमचो तेको इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट डेफिनेटली अँड परत एकदा बाय बाय म्हणपाक सोदता पण म्हणटा आसतनाच हांव कितें सांगूंक सोदता की आयचे जे जनरेशन आहा जे फुटबॉल खेळोंक सोदता तांकां सगळी फॅसिलिटी आहा पूण ते येना पूण हे आमचे आयज टिचर आहा न्हू ते खरे हिरो आमचे गोंयचे नांव वाडले पूण स्ट्रगल केले पूण तेणे मरे खूब त्रास काडले लायफान तेन्ना मोचे नासले ट्रॅव्हलिंग नासले तितले नासले पूण तांकां मोग आसलेलो पूण आयज सगळे आसा न्हू तेंच्यांनी उडास करूंक जाय हे हिरो खरे गोंयचे हिरो म्हणटा ते तेन्ना पिक्चराचे हिरो आसतले पूण गोंयचें नांव वयर काडपी आनी फुटबॉल म्हणून दवरपी हे गोंयचे सो वयता आसतना परत एक फावट ओला बाप एकदा आमी म्हणया सॉंगांनी सोंपया लास्ट 2 लायनी येस सेम सेम लायन सेम नव्यो नाका ना नवे म्हणपाक शकता 2 लायनी फक्त
रात संपली फांतोड जाली आता बंद करूया फाटल्यो गजाली रात संपली फांतोड जाली आता बंद करूया फाटल्यो गजाली पायार पाये घालून बसो नाका फुटबॉल फुटबॉल सोपन तुझे फुटबॉल फुटबॉल सोपन माझे फुटबॉल फुटबॉल सोपन गोंयकाराचे फुटबॉल फुटबॉल गो फादर गो